न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। काळी न्हंयच्या दोन्ही किनाऱ्याचेर आशिल्ले उळगा आनी केरवडी गांवांक संपर्क करूंक 2018 सालांत सुरू जाल्ली ब्रिज कामगिरी अजूनय पूर्ण जाली ना। सरकार बदल जाल्ल्या आयच्या दिसाक तरी ब्रिज पूर्ण जातले अशी आशा स्थानीक लोकांली आसा। 2018 सालांत राज्यांत अधिकारांत आशिल्लो काँग्रेस सरकाराल्या कालावधीत उळगा आनी केरवडी गांवांक संपर्क करचे काळी न्हंयक ब्रिज करूंक 25 कोटी अनुदान मंजूर जाल्ले। विधानसभा इलेक्शना पयले ब्रिज कामगिरी सुरवात बी जाल्ली, जाल्यार 2020 सालांत ब्रिज बांदची कामगिरी अर्दाचेर बंद जाली। ब्रिज करचे जबाबदारी घेयले कर्नाटक रस्ता विकास निगम KRDCL हेमी काही टेक्निकल प्रॉब्लेम मुखार दवरून ब्रिज कामगिरी तात्पुरतीक बंद दवरली। तेजे नंतर कर्नाटक राज्यांत BJP सरकार अधिकारांत येयलो आनी काँग्रेस सरकाराल्या कालावधीत मंजूर जाल्ली कामगिरी पूर्ण करूंक मुखार येयले ना असो काँग्रेस कार्यकर्त्यालो आरोप। उळगा केरवडी ब्रिज जातले अशे आशेत सुमार 6 वर्सां पूर्ण जाली, पण ब्रिज अजूनय अपूर्ण स्थितींत आसा। उळगा केरवडी ब्रिज जाल्यार सगळे गांव लागीं जातात। कैगा, कद्रा, मल्लापूर, देवळमकी अशे सगळे गांवांत संपर्क करूंक लागीं जाता। काही दिवसां फाटीं जाल्ल्या KDP सभेत KRDCL अधिकारीक MLA सतीश सेल हेमी गरम केले आनी ब्रिज कामगिरी बेगीन परत सुरवात करूंक सुचोवन दिले। ऑगस्ट म्हयन्या भितर उळगा केरवडी ब्रिज काम परत सुरू जातले आनी 2025 पर्यंत ब्रिज पूर्ण जातले अशें MLA सतीश सेल हेमी भरवसो व्यक्त केला। केरवडी म्हण एक गांव आसा। केरवडी गांव म्हळ्यार हो कैगाचो जो हे जे आसा कितें म्हणटा कैगाचे न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट। त्या न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्टात जो एक न्हंयच्या दोनूय सायडीन येवपाक वाट म्हणजे म्हणटा पळय तशी ती वाट, तो ब्रिजात अजूनय काम सोंपना। तेजे लागून बी हे गेल्ले 5 वर्सां तिमी कांयच नदर घालूं ना। हे तिनूय काम आतां हांव करून घेतलो, जाता बेगी आमी करूं जाय म्हणून विचार केला। तो बी विचार केल्लो आसा। तो मोस्टली आमच्या ह्या आतां 2023-28 साले भितर हांव कंप्लीट करपाक प्रयत्न करता। थँक्यू। ब्रिजाचे 5 पिलर पूर्ण जालात आनी 3 पिलर जाल्यार ब्रिज पूर्ण जाता। सद्याक उळगा केरवडी गांवच्यान संपर्क करूंक ल्हान अशी बार्ज सेवा सुरू आसा, जाल्यार पावसांत कद्रा डॅमाचें उदक सोडल्यार बार्ज बी संचार करूंक कश्ट जाता। जाता तितले बेगीन ब्रिज कामगिरी पूर्ण करूंक जाय अशी स्थानीक लोकांली मागणी आसा। गेल्ल्या 1 आठवड्याच्यान सतत पावस पडत आशिल्ल्यान गोयर बारगद्दे गांवाक संपर्क करचे पोन्ने ब्रिज मोडचे स्थितीत पावला। गोटेगाळी ग्रामपंचायती भागात येवचे गोयर गांवच्यान बारगद्दे तशेंच कमरगांव, कोटे, वोपे अशे ल्हान ल्हान गांवांक संपर्क करूंक गेल्ल्या 16 वर्सां फाटीं उमकळचे लोखंडाचे ब्रिज बांदिले, पण ह्या ब्रिजाच्यान 4 चाकी वाहन किंवा व्हड वाहन संचार करूंक शक्य जायनाशिल्ले। तेजेन गेल्ल्या 8 वर्सां फाटीं व्हड वाहन संचार करूंक व्हड ब्रिज बांदिले, पण पायवाटेक स्थानीक लोक उमकळची ब्रिज वापरताले। जाल्यार गेल्ल्या 8 दिवसांच्यान सतत पावस पडत आशिल्ल्यान उमकळची ब्रिज अर्द मोडला। तशेंच गोयर नागजूग हांगा बी हुंवारान एक ल्हान ब्रिज मोडले। हुंवाराच्या उदकांत व्हड रूख म्हूण ब्रिजा पोंदा शिरकले। तेजेन उदक ब्रिजा वयल्यान आनी आजूबाजून गेले आनी ब्रिज मोडले।
आयज येतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.